विसवा उपरांत परत एकदा तुमकां येवकार। पळोवया फुडल्यो खबरो। मया तळयेचे सुशोभितीकरणाचे काम लागीं पुराय जाल्लें आसा। आतां पयलीं जे तरेन थंय स्टॉलां आशिल्लीं तशेंच गाडे थळाव्यांक घालूंक मेळचे म्हण लोकांची मागणी आसा। त्या भायर रोजगार दितना थंयच्या लोकांचो पयलीं विचार सरकारान करचो म्हण थंयचे लोक सांगतात। आरडेक्स गोवा खातीर मयेच्यान चंदू मांद्रेकर। म्हाका दिसता आमच्या मयन लेखाचे काम जाल्लें आसा तेन्ना आमच्या हांगा जे पयलीं स्टॉल आसले न्हू ते लोकांक मेळचे आनी आमच्या गांवांत एम्प्लॉयमेंट आमच्या मय गांवांत एम्प्लॉयमेंट मेळचे। निलेश काब्राला कडेन आसा जो प्रॉमिस केले तुमी ती लोकांक दिवची, कारण जेणे करून मयमलेक एकूच अशें आमच्या मय स्थळान आसा आनी एकूच अशी ब्युटी एकूच आसा की हेजेर पोट भरूंक शकता। जे आमच्या आतां मायनींग सगळें सद्या बंद आसा, सगळी बंद पडलेली आसा, तेन्ना लोकांची दिशा सद्या आनी कितें धंदो ना, तेन्ना एक ती स्टॉलां 35 स्टॉलां आहा 30 कितें आहा ती तेंचे दिवचे, तितून तेंचें पोट भरतले। जणे करून तितून कितें आतां जॉबूय ना, तेन्ना जॉबूय ना, तितून जो टुरिजम येता तितून पोट भरून लोकांचें कितें आहा तितल्यान चलतलें। हांव सरकाराक मागणी करता, आमदारा कडेन मागणी करता की बेग्यानचे बेग्यान तांकां उद्घाटन करपाचें तेंचे पयलीं दिवचें, जेणे करून सगळ्यांचे विचार आनी सगळे थंडपणी सगळे प्रस्न सोडोवचो म्हणून हांव तुमकां मागता सरकारा कडेन। रोजगार हांगासर जो क्रिएट जातलो एम्प्लॉयमेंट तोय ह्या स्थानीक लोकांक मय पंचायत क्षेत्रांतल्या विविध प्रांतांतल्या लोकांक हो फावा जावचो, फावा करून दिवचो म्हणून आमच्या थळाव्या आमदारान तशेंच सरकारान हें काम करून घेवचें आनी जेणे करून हें सगळें जालें नंतरूच ह्या मये तलावाचें उक्तावण करपाचो प्रयत्न करचो। नाजाल्यार हे मये गांवचे मये पंचायत क्षेत्रांतले लोक हांगासर उद्घाटना पयलीं उद्घाटन करपाक प्रतिबंध करतले, कित्याक तर स्थानीक लोकांक जे रोजगार जायो, स्थानीक लोकांक जे काम धंदो करपाचे जे साधन आसा स्टॉल्स गाडे हांकां तेंच्यांनी तेंच्या स्वाधीन करून मागीरच तेंच्यांनी उक्तावण करचें आसात। त्या खातीर आमी सगळे हांगा जमिल्ले आसात। तशेंच आतां पयलींचे मये आनी आतांचे मये पळयत जाल्यार खूब फरक जाल्लो आसा। बरेचशे डेव्हलपमेंट जाल्ले आसा आनी डेव्हलपमेंट जाल्ले कारणान आतां जॉबूय बीन क्रिएट जातले आनी ते जॉब आमकां आमच्या ग्रामस्थांक मेळचे अशी म्हाजी सरकारा कडेन विनंती आसा। आमचो डिमांड इतकोच आसा सरकारा कडेन, इवन पंचायती कडेन सुद्दां, जी आमची जी दुकानां आसा जी सकयल आमी दुकानां घातलेली ती आमकां वयर हांगा पार्किंगान इन्स्टॉल करून स्टॉल 2x2 जावं कितें आसा तो स्टॉल करून दिवपाचो। इवन आमकां चॅरमॅनान सांगलेलें की तुमी मागीर ते कोणाक तरी दुसऱ्या भायले कोण आसा तांकां मागीर तुमी थंयसर शॉपांक दवरतले, तेजी हमी म्हणटा ती तेजे कॉन्फिडन्स म्हणजे आमी घेतलेले की कोणाकूच दुसऱ्याक भायल्याक आमी शॉप आमचे जे कोणाक शॉप मेळटले ते दुसऱ्याक दिवचे ना म्हणून। हेजेर पंचायती कडेन हांव मागता, इवन आमच्या आमदाराकूय सांगता की हो जो प्रश्न आहा तो दोगूय एकी कडेन येवन हो प्रश्न सॉल्व करूंक जावो।